आमठाणे डॅमाचेर अवलंबून आशिल्ल्या लोकां खातीर खोशयेची खबर आसा। ह्या डॅमाच्या उदक साठ्याची पातळी आतां वाडपाक लागल्या। सध्या उदकाची पातळी 47 मिटरांचेर पाविल्ली आसा। फाटले सेगीत 5-6 दीस पडपी नेटाच्या पावसाक लागून आमठाणेचो डॅम आतां भरपाक लागला। काल शुक्रारा राती मेरेन ह्या आमठाणे डॅमांतल्या उदकाची लेवल 47 मिटरांचेर पाविल्ली। जर असोच सेगीत पावस पडत रावलो जाल्यार ह्या आमठाणे डॅमांतल्या उदकाची पातळी आनीकूय वाडपाची आस्त आसा। फाटल्या एप्रील म्हयन्यांत ह्या आमठाणे डॅमांतल्या उदकाची लेवल आशिल्ली ती सामकी कमी जाल्ली। सरभोंवतणचें पात्र सामकें सुकें पडिल्लें। ताचे उपरांत साळ वाठारांतल्या शापोरा न्हंयतलें उदक ह्या आमठाणे डॅमांत सोडून आमठाणे डॅमांतल्या उदकाची लेवल नियंत्रीत दवरिल्ली। मात जून म्हयन्याचे अर्दे अदीक दीस सुके गेल्ल्यान ह्या आमठाणे डॅमांतल्या उदकाची पातळी आसा ती मातशी कमी जाल्ली। देखून चिंता निर्माण जाल्ली। पावसूय बरो पडटा, असोच जर पावस पडलो जाल्यार आमठाणे डॅमांत नियंत्रीत उदक जातलें, आमठाणे डॅमूय फुल्ल जातलो। देखून लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें WRDचें म्हणणें आसा। ह्या आमठाणे डॅमाची जी तांक आसा म्हळ्यार क्षमता आसा ती 52 मिटर इतकी आसा। आतां जर असोच जर सेगीत नेटाचो पावस पडलो जाल्यार साधारण जुलय म्हयन्याच्या 15 उपरांत हो आमठाणे डॅम फुल्ल जावपाची आस्त आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।